काम झालं रे बाबा. आज सामकी लाईट जायत आणि परत परत कामं वाढत असं. मिस्त्री ती दिल्लीची 2-3 कॉला झाली. आता आणि कोणाचा कॉल आहे? हा बी कॉल पेंडिंग बोलले. प्रकल्प हवा आमचं लाईट पेटणं म्हणून कंप्लेंट दिली. ती एक असा आणि त्याची साईडमध्ये ते झाडा बी वाढलेल्या बरोबर ते करून घेतल्या बरं. कारण ते काम त्यांचे चालू आणि बरं 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 हे करून देता. हां कधी या परवाचं पटला. हां ते या आणि का मागे हे ना कारण सकाळच्या नाका झाला रे बाबा. तर सगळं सामान हा बाकीचा. हां 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 येते हा बागवाडा. हां बरं आणि ते ट्रीकडे गेले आधी करून घेतलं. हां बरं बरं चला 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 या. तुम्ही वसपत आता आणि एक काम झालं की मागे आणि टेन्शन ना ती एक करूया आणि मागे जेवणाचे किती पोया. होय तर मी काय म्हणून आज सगळ्या आमच्या संसारातल्या भाव बहिणी जाणट्या नेणट्यांक सगळ्यांक सावड्ड्याच्या वाठारातली लाईट सारखी करीत आम्ही आमचो आयचो मान फुलोवया. भावानो लाईट कमी पेटवूया, जाई तितकीच पेटवूया. बेस्टे बल्ब आमच्या घरांनी जायला दिसतो पेटवून दवरूया नाका. त्या खातीर आज सावड्ड्याच्या वाठारात लाईट सामकी पिकपिकात. आज आमचो मान सामको लायटीन पिकपिकावया. तुमकां सगळ्यांक लायनमन गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार. चला या चला या. चला बेगीन आता घाला. आता घ्या बघा घालून तर फटाफट घ्या. होय हे घे हे खरवत घे वांगडाच. खरवत घ्या लढाई खरवत घ्या. हां माझ्या संसारातल्या भावानो बघात आम्ही जशी लाईट जतनायेन वापरांक जाई तितकीच वापरांक जाई तसाच आमच्या न्हंयचा पाणी आम्ही जतनायेन वापरांक जाय. आमच्या नळाचा पाणी आम्ही जतनायेन वापरांक जाय. आमच्या बांयचा पाणी आम्ही जतनायेन वापरांक जाय. ह्या पाणी जर जतनायेन वापरला जाय जाल्यार आमच्या फुडले पिळगे खातीर तो उरतला आणि आमची फुडली पिळगी खूप बरी जातली. अशा एका विशयाचेर म्हादयचो पूत प्राध्यापक प्रकाश पर्येकराचा हालींच म्हादय काळजांतल्यान कागदार ह्या पुस्तकाचा प्रकाशन झाला. हे पुस्तक म्हणजे फक्त पुस्तक न्हू, हो एक ग्रंथ जाका आमी महाग्रंथ म्हणा येता जो फक्त म्हादयचेर आसा. म्हादयच्या देंगणांनी म्हादयच्या खाची कोनशांनी दोंगरांनी काय काय आसा हे सगळं ह्या पुस्तकात बरयल्लें आसा. हो ग्रंथ दर एकल्यान आपल्या घरांत दवरचो, त्याचं वाचन करचा जेणे करून म्हादय म्हणजे काय हे तुमकां कळटलां. खराच पुस्तक म्हणजे पुस्तक. म्हादयच्या देंगणात खाची कोनशांनी भोवलालो आणि म्हादयक जेनी मना काळजांत भरून घेतल्या त्या प्राध्यापक प्रकाश पर्येकराचा म्हादयचेर बरयल्ला म्हादय काळजांतल्यान कागदार ह्या म्हादय ग्रंथाचा हालींच मोठे पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ आणि डॉक्टर नंदकुमार कामत, साहित्यिक महाबळेश्वर सैल, पर्यटन मंत्री निळकंठ हळणकार आणि हेरांच्या हजेरेत प्रकाशन झाला. म्हादयच्यो कोणी, झरे, वजरे आणि गिरेस्तकाय गावपी म्हादयच्या नमन गितानच कार्यक्रमाक सुरुवात झाली. ह्या वेळार गोंयभरासून पर्यावरण मोगी, साहित्यिक, विज्ञानिक तसाच कला आणि संस्कृतीचे उपासक हजर असताले. एका न्हंयची संपदा आणि कुशिकची जीव जिवावळीचेर बरयल्लो म्हणजेच म्हादय न्हंयचेर बरयल्लो हो पयलोच ग्रंथ. हो ग्रंथ कला आणि संस्कृती खात्यान प्रकाशित केला. म्हादय न्हंयचो उगमापासून ती म्हादय न्हंय जंय दर्याक मेळटा थंय मेरेन म्हादयची देवणी, कोणी, म्हादयचे वजरे, न्हंयो, उपन्हंयो, झाडां, झोपां, एली, म्हादयची कला आणि संस्कृतीचेर उजवड घालपी आणि म्हादयचो अभ्यास करपी आणि पर्यावरण मोग्या खातीर एक सुंदर असं हे पुस्तक आसा. पुस्तकाचा उद्घाटन म्हादयच्या उपन्हयांच्या पाणयांची पूजा करूनच झाला. ह्या वेळार म्हादयच्या जलसंपदेचेर प्रुडंट मिडियाच्या आदारान एक डॉक्युमेंटरी दाखयली. त्या उपरांत सत्तरीच्या उस्ते गावांतल्या गोपिकी उस्तेकार ह्या बायलेचो म्हादयच्या प्रतिकात्मक रूपान भोवमान केलो. म्हादय आमची आवय आणि तिची जतनाय जावंक जायी. म्हादय उरली जाल्यारच आमी उरतले असा डॉक्टर नंदकुमार कामतीन सांगला. म्हादयच्या जतनाय खातीर गोंयच्या सगळ्या भावांनी कमर बांदूंक जायी असा माधव गाडगिळान सांगला.
म्हादयचो पूत प्रकाश पर्येकरान म्हादय पुस्तकाची निर्मणी कशी जाली आणि म्हादय कितकी महान आसा तेजेर उजवड घातलो. जाल्यार कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकरान पुस्तकाबद्दल आणि त्याच्या प्रकाशनाबद्दल सांगला. खरंच म्हादय काळजांतल्यान कागदार हे पुस्तक दर एकल्यान वाचूंक नया आणि संग्रही दवरूंक नया असं आसा. हे पुस्तक वाचल्या उपरांत म्हादय न्हय कितकी मोठी आसा, म्हादय म्हणजे काय आणि तिच्या खातीर आमी काय करूंक नया हेचो सामको दिश्टावो जाल्या बगार रवाना. गायक सुनील केरकरान म्हादयच्या नमनान म्हादयचो नाद गोंयभर घुमयलो. आमचो पणजेचो राकेश कानोळकार आणि वास्कोच्या सुरेंद्र मडकयकरान म्हादयच्या जतनाये खातीर उलो मारलो. लाईटची कामां म्हणटना बरी, पूण केन्ना केन्ना सामको जीव मुठीत धरून काम करता पडटा. काय करतले, करूंक तर जायच काम. तुम्ही काय म्हणून हालीसराक आमचा गोंयचा कला आणि संस्कृती खाता जो आहा ता भुरग्यां खातीर, गांवांतल्या तरणाट्यां खातीर बरे बरे कार्यक्रम, वेगळे वेगळे कार्यशाळा घेत असतात. आणि कित्याक तर आमचे भुरगे फुडें येवचे, गांवांतले भुरगे कलेच्या मळार, संस्कृतीच्या मळार आपला काम मोठा करता म्हणून वेगळी वेगळी शिबिरां येतात. हालींच कला आणि संस्कृती खात्यान पणजे बरी एक कार्यशाळा घेतली. भुरग्यांनी म्हणून बरो वांटो घेतलो हा, आणि बरे सामके म्हणजे शिबिराचो बरो फायदो घेतलो. ए चला ये, चला चला. कला आणि संस्कृती खात्यात दर वर्सा दिवाळीच्या सुटयेंत त्या भुरग्यां खातीर त्यांच्या आंगातल्या कलागुणांक उर्बा मेळची म्हणून वेगळीवेगळी शिबिरां आयोजीत करता. आर्ट आणि क्राफ्ट, संगीत आणि हेर कला विकसीत जावच्यो म्हणून ही शिबिरां दवरता. हालींच कला आणि संस्कृती खात्यान आयोजीत केल्ल्या संगीत शिबिराचें उद्घाटन राजेंद्र जी, नर्मदाताई पटेल, PS गुडेजी आणि कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकराच्या हजेरेंत जालां. नाट्य तसाच संगीत मळाचेर बरो वावर करपी संगीत प्रशिक्षक विश्वास चारी आणि त्याच्या वांगड्यांनी गोंयभरासून शिबिरां गेलेल्यांक मार्गदर्शन केलां. विश्वास चारीन भुरग्यांक सूर तालांचे धडे रियाज करपाक दिले.
प्रकाशाकडे जीवना. व्हेरी गुड. वेद विद्यावती दे आम्हास प्रार्थना. शारदे पूर्ण कर कामना. प्रकाशाकडे पणजेसून आमच्या जेसन सुवारिसान विश्वास चारीच्या सूर आणि तालांचेर ताल धरलो. लोक पेपर हे करतात परत परत मागे लाईट गेली झाडां सगळी लागतात आणि कटकडी येतात. सायडीर राहा. भावानो काय हा आम्ही आमची संस्कृती आमचा दायज आमच्या गावांनी जावपी लोककला सांबाळून दवरूंक जाय. कामाधंद्या निमतान आमी जरी खंय जरी गेलो तरी सुद्दां आमची संस्कृती जर आमी राखून दवरल्यो आनी आमी जर हें सगळें काम केलां जाय जाल्यार फुडले पिळगे खातीर त्यो उरताल्यो. नाजाल्यार काय उरपाचें शक्य ना न्हू. तेका लागून असले कार्यक्रम सगळें दवरूंक जाय. आमच्या गोंयांत खंयच्या गांवांचे लोक येतात आनी पोटा फाटल्यान बावडे पोटा खातीर काम धंद्या निमतान येतात. पूण एक गजाल तेंची मानपाची केरळाचे लोक गोंयांत कामा खातीर असतात. कसली कामां करतात म्हणून तांकां मानपाचें कित्याक खबर आहा. आपलो ओणम सण जो आसा वेगळी संस्कृती काय 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 करीत असतात. काम केलां पूण संस्कृती आपला दायज सांबाळपाचा ते कशें सोडून ना. खरंच ह्या लोकांक मानपाचें. आमचं गोंय ह्या सर्वधर्म समभावाचा प्रतीक म्हटल्यार अतिताय जावची ना. आमच्या गोंयांत वेगळ्या धर्माचे लोक कामाधंद्या निमतान येतात, चार पयशे जोडटात आणि सुखा समाधान रवतात. तसाच आपली संस्कृती आपली परंपरा आणि आपला बरा दायज सांबाळून दवरतात. आमच्या गोंयांत रावन कामधंदो करपी केरळाचे लोक तसेच आपली संस्कृती आपला दायज मात कसांच इसरान ना. आमी दिवाळी जशी मोठी उमेदीन करतोय तसाच केरळाचे लोक आपलो ओणम सण मोठे हौशेन करतात. ह्या महिन्यात शेतां भातां पिकान आमच्या घरान येतात ते खुशयेन आमी जशी दिवाळी करतोय तेच खुशयेन हे लोक आपलो ओणम सण साजरो करतात. गोंयच्या केरळ भावांनी आपलो कामधंदो सांबाळत आपलो ओणम कसो साजरो केलो तो बघात. पणजेसून आमच्या लौकिक शिलकारान केरळीयन भावांक ओणमाची परबी दिली. हॅलो खंयचे वाड्यार रे कितें जाला हॅलो सांग कितें जाला. ट्रान्सफॉर्मर येता म्हणून सांग 5 मिनटां येता म्हणून सांग. आयज म्हणून थारत ना मरे एक म्हटलं एक हो थंय आता परत जावचा पडला. थंय ट्रान्सफॉर्मर काय जाला तो मातसो ट्रान्सफॉर्मर काय जाला तो बघून येतोय. तो मेरेन तुम्ही मात खंय जाव नाकत आणि दुसऱ्या टीव्हीर काय लाव नाकत. बघीत रावात आमचो प्रुडंट मिडियाचो मान आणि प्रुडंट मिडिया रोखडे येतोय आणि काय बरेच गजाली पळोवंक जायो. चल 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 आज म्हाका जेवणय मेळना. आज धावत रावपाचें.